to this historic and proud moment, the Golden Jubilee celebration of the Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education. 50 years ago, in 1975, a vision was born. A vision to shape young minds, nurture academic excellence, and build the future of Goa through education. Today, as we stand at this golden milestone, we celebrate not just the passage of time, but the journey of growth, resilience, and remarkable achievement. Once again, I welcome all the dignitaries. गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेट्टी सर हांवें म्हाका ठिकाणी मानेस्तार वाचन केले ताजे पयलीं लोगो अनविलिंग आसतले मोदी चिन्हाच्या नावार आणि मागीर सगळे मानेस्तारी अरे फोटो फोटो त्यानंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मागतात की त्यांनी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्डाचे एक विमोचन करचे मागचं मोदी चिन्हाचं बोर्ड काढचं बसून घ्या मला बोलायला नाही सगळे फोटो काढून होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तयार केलं त्याचे प्रिंट आणि एडिटिंगचं काम रोहित नाईक यांनी केलं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्डाचे मुख्यमंत्र्यांचे पुस्तके उतारलं झाले बसून घ्या मराठी कॉपीचे अनावरण त्याचे सर मराठी आणि कोकणी अशा दोन्ही भाषांनी हे ट्रान्सलेट झालं ताजे अनावरण त्याचे माननीय मुख्यमंत्री
सगळ्या बिझी शेड्यूलांतल्यान वेळ काडून हांगा उपस्थित जाले तो कार्यक्रम जाता तितलो शॉर्ट एंड स्वीट करपाचो आसा तुमचो चड वेळ घेनासतना मागता आमचे अध्यक्ष भगीरथ शेट्टी सरा लागीं की तांणी आपले येवकाराचे उलोवप करचे. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Ji Sawant, Honorable Minister of Tourism and Revenue, Sir Ravi Poteji, Honorable MLA of Vasco Constituency, and a member of this board, also the chairperson of HGPD, Sir Rajesh Sankar, my colleague, Director of Education, Shailesh Jingdeji, the dignitaries present in the days, Director of GEDC, former and the current Director of GEDC, Director SCRT, all other my staff members, headmasters, principals, and dear students, and also press media. I heartily welcome you all for this inaugural ceremony of Golden Jubilee of Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education. Taking this occasion further, we have just got a small attempt to display, to have murals and the paintings that depicts our vision of Goa. And through this vision, we want to say that every child has a potential. It may not be the academic one, it could be a painting, it could be a sports. That is why you could see Brahmananda Shankar's one of the photo here. You can also see Dr. Mashelkar's photo. You can also see the Shakuntala Devi ji. So every child has got a potential in some way or the other, and that is what we want to show. We have also displayed the Gurukul to show that the collaborative education has a larger aspect. So if you interact with each other, if you share the ideas, I think that will send lots of message. We are also waiting for the NCVT's dual awarding bodies from the state board. We have also, through the Parak, we have come out with the SCOF online portal, which is already ready, and our team is in Delhi to get a green signal. And once we get a green signal, we will launch it with the auspicious hands of Chief Minister of Goa. With these few words, I heartily welcome once again and take leave. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcome. आता सगळ्यांचे आम्ही स्वागत करता एक ल्हानशें फुलाचें झाड दिवन चेअरमॅन सर भगीरथ शेट्टी लागीं मागता की सर आमचे मुखेल सोयरे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद जी सावंत हांचे स्वागत करचें. ताचे उपरांत आमचे सचिव विद्यादत्त नाईक हांचे लागीं मागता की तांणी पर्यटन मंत्री आनी ह्या कार्यावळीचे खास सोयरे रोहनबाब कोटे हांचे स्वागत करचें. ताचे नंतर डेप्युटी सेक्रेटरी भरत चोपडे हांचे लागीं मागता की तांणी वास्कोचे आमदार आनी बोर्डाचे सदस्य दाजीबाब साळकर हांकां फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें. असिस्टंट सेक्रेटरी रिमा मडगांवकर हांचे लागीं मागता की तांणी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन शैलेश जिंगडे सर हांचें स्वागत करचें. तशेंच बोर्डाचे समितीचे वतीन असिस्टंट सेक्रेटरी श्रेया चोडणकर हांचे लागीं मागता की आमचे चेअरमॅन भगीरथ शेट्टी सर हांचें स्वागत करचें. Now we will felicitate some of our teachers who have done the wonderful job. आताच तुम्ही जे आर्ट एक्झिबिशन पळयले त्याच्यानंतर जे ज्ञानद्वार पळयले या सगळ्यामध्ये आमचे कला शिक्षक वांटेकार जाल्ले काही एग्रीकल्चरल शिक्षकही वांटेकार जाले ज्यांनी सुंदरशे गार्डन उभे केला त्या सगळ्याचो सन्मान जावचो आणि आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीर सन्मान जातलो. सुरवातीक हांव आपयता श्री नागेशराव सरदेसाई सर आर्ट टीचर एट गव्हर्नमेंट हायस्कूल चिंबल या सगळ्याचो सन्मान जातलो मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीर. मुख्यमंत्र्याला विनंती करता की तांणी या शिक्षकाक सन्मानित करचे. नागेशराव सरदेसाई. Art teacher at Government High School Chimbal, member of BOS Fine Arts, member of Golden Jubilee Celebration Committee. मुखार आसात श्री सुधीर नाईक,
श्री सुधीर नाईक आणि माचेरींचे स्टेट अवॉर्डी टीचर, आर्ट टीचर एट सातेरी विद्या मंदिर, इब्राहिमपूर पेडणे, त्यांचा सन्मान करतात. त्यानंतर दीपा सुधीर नाईक, आर्ट टीचर एट हरमल पंचक्रोशी हायस्कूल, हरमल. त्यानंतर श्री विजय शेठ मांद्रेकर, माउंट कार्मेल हायस्कूल अँड VOS मेंबर, विजय शेठ मांद्रेकर. वृंदन परब, टीचर एट शारदा हायर सेकंडरी स्कूल, ओझरी पेडणे, vocational agriculture. Vrindan Parab, is she here? Then Shamba Marathe from same higher secondary, Sharda Higher Secondary School, Ozri. Vrindan. Beautiful work of the garden beautification. Then Shamba Marathe from Sharda Higher Secondary School, Ozri Padne, in vocational school. And then we will consider Rohit Naik, who was printed and edited this holistic progress card. Rohit, please. Engineer by profession, working for Director of Higher Education. Thank you, sir. Without taking much of your time, I now request Honorable Tourism Minister, Shri Rohit Patel, sir, to say a few words on this. सगळ्यांना व्हेरी गुड मॉर्निंग. आजच्या या कार्यक्रमात व्यासपीठावर उपस्थित आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मित्र असेंब्लीचे भाजपचे आमदार बाब कृष्णा साळकर, तसेच डायरेक्टर एज्युकेशन बाब शैलेश झिंगडे, चेअरमॅन बाब भागीरथ शेट्ये हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे इन्स्टिट्यूशनचे डायरेक्टर्स, चेअरमॅन, उपस्थित टीचर्स, भुरगीं, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाव आणि भगिनी. आज गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एज्युकेशन 50 इयर्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनयता. 1975 म्हणजे हांव जालो 74 हे सुरू जे जाल्ले आज 50 वर्सां कंप्लीट जाता. 1963 ज्या भाऊसाहेब पांडुरकरान स्कूल सुरवात केल्ली तातूंतल्यान 10वी 12वी 75 76 जे सुरू जाल्ली ती 50 वर्सां भुरग्यांची संख्या 1000-1500 जी आसताली ती आज जवळ 20-30 हजार भुरगीं पावतात. म्हणजे 10वेक एक 20,000 प्लस 17,000 12वेक. तातूंत आमी रिजल्ट पळयले जाल्यार मुद्दम शेट्ये बाबा विचारतालो की आतां रिजल्टाक कितलो टायम लागता रे काय म्हणून. की आमच्या वेळार आम्हाला 10वी म्हणल्यार आय पास आउट इन 1989, सो समवेअर अराउंड क्लोज टू 26 इयर्स. तर तो म्हाका म्हणपाक लागलो की 36 इयर्स, आनी तो म्हाका म्हणपाक लागलो आतां म्हणपाक लागलो 20-25 दिसां भितर आमी रिजल्ट लागतात. आमच्या वेळार फुडलें एडमिशन सुरू जातालें आमकां रिजल्ट मेळनाशिल्लो. आमी रावताले पावस येता आसतना रिजल्ट मेळटलो आनी फुडलें खंय एप्लाय करप काय म्हणून. आमकां विचार खूब आसताले हे तें कर तें कर. रिजल्टूच हाताक मेळनाशिल्लो, मार्क्स कितें तें कळनाशिल्लें. But I think the whole system has evolved. The past chairman, the past directors, everybody coming to today, I think have contributed to what education is. Our chief minister, also the education minister, has been the driving force behind all these new systems. And I'm very happy to understand that this year, 10th standard children will be going through the first phase of NEP 2020, wherein almost 10 subjects are there, 4 skill subjects. So I think the students have much more to look. So it is not only about the learning, it is about creating your own ambition into reality. There are so many things that have been churning out. And ताच्या खातीर खंयचें इन्स्टिट्यूशन त्या प्रमाणात जबाबदारीन काम जेन्ना करता भुरग्यांची फुडली सिस्टम तयार जाता. विकसीत भारत घडयतले जे आमचे प्रायम मिनिस्टर स्वप्न आनी आमचे गोंय विकसीत 2037 जे आमचे मुख्यमंत्री स्वप्न हे खऱ्या अर्थान घडयतले जाल्यार भुरग्यांक वी नीड टू गिव देम द रायट डायरेक्शन. And I think the Goa board is in the right frame of giving that education. It's a collaborative effort. The academia and the government has been working together. We have a lot of energetic teachers whom I have closely worked with on various forums who have been very
contributive other than the job. It is not like that 9 to 5 or 8 to 6 or whatever the job is. Education is about imparting your knowledge to the next generation. आणि ते समज बऱ्या अर्थान जालें जाल्यार म्हाका दिसता खूब फुडें वता आसतना बरें पडटलें. ITIचे भुरगे म्हाका दिसता तुमी 10वी बरोबर इक्विवलंट केल्ली आसा. सो मुख्यमंत्र्याक म्हणपी की ITIच्या भुरग्यांकूय जे आमी करता ते डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट ताचे बरोबर आसा अंडर. He should collaborate to see that they are able to create that into tangible results for their future. आयच्या दिसाक भितर येतकर ज्ञानद्वार तरेतरेचे गुरुकुल रवींद्रनाथ टागोराचे गुरुकुल आमी फक्त पुस्तकांनी वाचताना पळयले. आज बाब मिस्टर भागीरथ शेट्टीन वास्तवीक हांगा हाडून दवरिल्लें आसा जे प्रेरणा दितली आयच्या भुरग्यांक फ्रॉम द गुरुकुल कन्सेप्ट टू हाव टू टेक थिंग्स अहेड. I congratulate Bhagirath Shetty and the entire team who have put efforts to create this whole ecosystem. हांव सदांच म्हणटा खंयच्या जाग्यार काम करता ती वास्तू वायब्रंट आसपाक जाय आनी वायब्रंट जाल्यार यू नीड टू क्रिएट एग्जाम्पल्स, क्रिएट लॉट ऑफ अंडरस्टँडिंग्स. रघुनाथ माशेलकर गोंयकार example to the youth of today that a person who started from his roots from Goa, one of the notable scientists comes from Goa, ताजी याद आसा. शकुंतला देवी सांगपाची गरज ना. भुरग्यांनी म्हाका दिसता पिक्चरां पळयला आसतली शकुंतला देवीची, मॅथ्स कशें चलता, मॅथ्स कशें कितें करता ते. अँड दीस थिंग्स गिव अ मोटिवेशन टू देम अँड ऑल्सो द वास्तू एक वायब्रंट जाता विथ ऑल दिस टायप ऑफ पिक्चर्स. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, गुड टेक अवे. आणि एंड ऑफ द डे एज अ part of Pororim, we are always proud that this type of things and institutions are coming in Pororim, which give direction to the state of Goa in various parts. आज मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करता की एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक योग्य तरेन दिशा दिवन इज ड्रायव्हिंग द इकोसिस्टम. त्या वायब्रंट गोवा करता आसतना अशेंच चालना दिता आसतना मुख्यमंत्री पूर्ण तरेन तुमकां तेंको दितलोच. तुमी एज अ एकेडमिया फुडें व्हरप ही तुमी इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक आयची भुरगीं पयलीं भशेन ना. आय वॉज जस्ट टॉकिंग टू CM ऑल्सो. द चॅलेंज is between technology, the human touch, reading and understanding knowledge, imparting knowledge to yourself. Technology you can only understand. Reading nobody can take away with you, which comes with a lot of knowledge. So आयच्या दिसाक भुरग्यांक अभिनंदन करता, टिचरींक अभिनंदन करता, जितले सत्कार मूर्ती आसा तांकां अभिनंदन करता आनी भागीरथ शेट्टी ताच्या एंटायर टिमीक अभिनंदन करून मैत्रीपूर्ण उतर सोंपयतात. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. Dev Bore Guru, Rohan Bhakpoti sir. 25, we had the first SST examination conducted in 76, 75, 76, comprising of 196 schools. The early years were modestly determined with SSC pass percentage of 32%. In 78, the board conducted its first higher secondary examination with 13 higher secondary, 1-3. Recording pass percentage was 52%. Fast forward to today, the Goa board proudly oversees around 410 secondary schools with 111 high secondary schools with an impressive overall pass percentage of गोवा बोर्डाच्या गोल्डन ज्युबिली सेरेमनी आणि बिल्डिंग इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमामध्ये बरोबर आमचे टुरिझम मिनिस्टर प्रमोद गावटे, बोर्डाचे मेंबर आशिल्ले बाब दाजी साळकर, बोर्डाचे चेअरमॅन भगीरथ शेट्टी, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन झिंगडे, म्हणजे समोर आशिल्ले गोंय राज्यांतले एड्युकेशनिस्ट आणि मोगाळ भुरग्यांनो आणि पत्रकार मित्रांनो, सगळ्यात पयली हांव गोवा बोर्ड चेअरमॅन आणि तेजे एंटायर टीम हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. खूब सुंदर अशी वास्तू तांकां मेळ्ळ्या आनी त्या खूब सुंदर वास्तूचो फुडल्या 50 वर्सांक खूब बरो उपयोग करपाचो हो तांच्या हातांत आसा. हो बरो उपयोग करपाचो म्हणटा आसतना फुडले झॅन झीचे फ्युचर घडोवपाचें तुमच्या हातांत आसा. वी पीपल आर द झॅन एक्स, झॅन झी आनी झॅन आल्फा हांकां आमकां शिकोवपाचें आसा. देर इज अ गॅप डिफरन्स.
आमी म्हणटाले झॅनेक्साक शिकयता देर इज एन वेवलेंथ मॅचींग बट नाव देर इज एन नो वेवलेंथ इज मॅचींग म्हणल्या उपरांत देर इज अ डिफरन्स ओके आनी हे डिफरन्सीस आसतना शिकोवप एक चॅलेंज आसा आमी पळयताले की नाव द टॅक्नॉलॉजी इज वीथ देम तांच्या कडेन टॅक्नॉलॉजी आसा एकदां ती टॅक्नॉलॉजी आमकां एडॉप्ट करता आसतना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस फॉर देम दे आर इजिली इट इज एडॅप्टेबल फॉर देम ताका कोणी शिकोवचें पडोंक ना ते पळोवनूच शिकले सगळे आमकां सगळें शिकोवचें पडना आनी म्हणून ह्या भुरग्यांचो फ्युचर घडोवपा खातीर म्हाका दिसता अशा पद्दतीन 50 वर्सां बोर्डाची जाल्या उपरांत फुडल्या 50 वर्सांची फ्युचरिस्टीक तयारी करपा खातीर दीस इज द रायट टायम म्हणजे आमी जाका म्हणटा की इट इज द रायट फावंडेशन आमकां आत्तां घालपाक जाय आनी हें फावंडेशन घालता आसतना थोडोसो फाटलो रिव्यू बोर्डाचो घेता आसतना बोर्डा कडेन पळयता आसतना आमी म्हणटा जाका अकावंटेबिलिटी ट्रान्सपरन्सी बोर्डाक सातत्यान आमी दिलें कारण बोर्डाचेर एक विश्वास जो आसा तो सातत्यान गोंयच्या लोकांचो आसा म्हणजे थोडी वर्सां पयलीं तूं पास आउट बॉम्बे बोर्डाचो काय गोवा बोर्डाचो थोड्या वर्सां पयलीं लोकांनी विचारलें आनी मागीर लोक विसरले विचारपा खातीर कारण ताज्या उपरांत कोणाक तो डिफरन्स जाणवना जालो आनी गोवा बोर्ड एक स्टँडर्ड बेंचमार्क जो आसा पळय हो बेंचमार्क सेटअप केलो आनी त्या बेंचमार्काच्या उपरांत बरेचशे फावटी म्हणजे गोवा बोर्डाची एग्जाम क्रॅक करप हें सुद्दां खूब मोठें तेज्या वेळार खरें रिजल्ट मॅक्स टू मॅक्स बोर्डाचे रिजल्ट 63-70% लागताले आतां म्हाका दिसता इट गोज ऑलमोस्ट 90 आनी मागीर ते एडिशनल आनी कसले तरी मार्क दिता आतां 100च्या पेक्षा 1% फुडें वचपाचो आसा स्टुडंट्स आर गेटींग 101% पण बोर्डाचे रिजल्ट इज ऑलमोस्ट 98%चेर बीन लागता बट बरी गजाल आसा म्हणजे हांव म्हणटलो भुरगे बरे शिकता नो डावट टिचरूय शिकयता बट ताच्या पेक्षा भुरगे बरे शिकता म्हणपाक कांयच हरकत ना आनी बोर्डा म्हणजे भुरग्यां कडल्यानय तितकीच अपेक्षा आसा आनी टिचर्सां कडल्यानय तशीच अपेक्षा आसा हांव हेज्या म्हणजे 50 वर्सां पुराय जाता त्या निमित्तान म्हणजे बोर्ड चेअरमॅन खूब जावन गेले आसतले टिचर्सांनी खुबशे फावटी फॉर पेपर सेटिंग आनी पेपर करेक्शन म्हणजे ह्या फॉर द SSC आनी HSCC म्हणजे हाय सेकंडरी आनी 10th पयलीं कोण पेपर सेटिंगाक वता हो एक प्रेस्टिजियस इश्यू आसतालो कोण पेपर करेक्शनाक वता हो एक त्या स्कुलाकूय ती प्रेस्टीज आसताली आमच्या स्कुलांतले टीचर हे पेपर करेक्शनाक वता आज एक्चुअली तितकें लक्ष कोणाचेर दिना त्या वेळार तेजें खूब बारकायेन लक्ष आसतालें पण ह्या सगळ्यांच्या खातीर खूब खूब अभिनंदन तुमी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम ह्या सेक्टरांत सगळ्या जाणांनी केलां आमी पळयता की 100% ऑनलायन एग्जामिनेशनचे तुमी इंट्रोड्यूस केले डिजिटल खूब मोठ्या प्रमाणात हे बोर्डात इन्क्लूड केले आनी आज आमी पळयता की बोर्डाची वेबसायट आसतली किंवा बोर्डाची मोबायल एप्लिकेशन्स ही खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागल्या आनी तितक्या खूब मोठ्या प्रमाणात भुरग्यां कडेन आमी खूब मोठ्या प्रमाणात हितून येवपाक लागल्या आमी ह्या बिल्डिंगेंत आयल्या उपरांत आमी सातत्यान पळयता की जाचो रोहनान उल्लेख केलो म्हणजे गुरुकुल संकुल रवींद्रनाथ टागोर हांच्या आनी ताच्या भोवती शिकोवपी आसतले किंवा आर्टिस्टीक व्यू आनी ज्या पद्दतीचो शिक्षण महाद्वार हे सगळें केलां त्या सगळ्या आर्ट टिचरांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता हांव अभिनंदन इतक्याच खातीर करता की एखादो आमी जर कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो जाल्यार वी वॉन्ट टू पे हिम द फीज एज अ 2% सेपरेटली फॉर दॅट प्रोजेक्ट ऑफकोर्स त्या खातीर हांव सातत्यान सांगता आमकां इन हावस करपाक सुरवात करपाक जाय आमी बरेचशे प्रोजेक्ट आतां आमी इन हावस दिवपाक लागल्या फॉर एग्जाम्पल फॉर द आर्किटेक्ट कॉलेजी खातीर आमी प्रोजेक्ट इन हावस करपाक लागल्या फॉर द आर्ट कॉलेजी खातीर प्रोजेक्ट आमी इन हावस करपाक लागल्या हितून 2 गजाली जावंक लागल्या आमी आमचे 2% ऑफ द कन्सल्टन्सी वाटयता आनी जेणे करून आमी आमच्या गोवन आर्टाक आमी प्रमोट करता आमी आमच्यो स्किल्स खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपाक लागल्या तुमी जर हालीं GSIDCन बांदिल्ल्यो खुबश्यो जर बिल्डिंग्स पळयता आसत भितर आशिल्ली सगळी पेंटींग ही गोवन कलाकार जे आसात गोवन आर्टिस्ट जे गांवांतल्यान आमकां दिसता घडये कदाचित तेच्यांनी स्पेशल आर्ट करूं ना म्हळ्यार तेंच्यो आर्ट तुमकां एक्झिबीट जाता आसतना दिसता त्या खातीर अशा पद्दतीचो लोकल टॅलंट आमी ताका खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करता आनी अजुनूय बी ह्या खूब मोठ्या म्हणजे हांवें तर GSIDC आनी PWD दोगांयकूय इंस्ट्रक्शन्स दिला की मॅक्झिमम आमी आमचे जे भुरगे आसात जे शिकता आसतले किंवा हांकां हांचो टॅलंट कशा पद्दतीन यूज करपाक शकतलो हें पळोवपाची गरज आसा खरें कावी आर्ट जे आमी बरेचशे फावटी आतां पळयता विच इज अगेन प्रमोटेड बाय आवर गोवन बॉय संकेत मुळे सागर मुळे आनी होल ओवर द गोंयांत तेजो आतां वेगवेगळे टेम्पल्स आनी बाकीचे कडेन
खूप मोठ्या प्रमाणात ते लोक प्रमोट करपाक लागले. म्हाजो सांगण्या फाटीमागचो उद्देश इतकोच आसा की म्हजे समोर टिचर्स आसा, टिचर्सांनी ह्या पद्दतीचो टॅलंट आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा आणि हो जर टॅलंट आयडेंटिफाय करून तांकां जर स्कील, रिस्कील आणि अपस्कील व्यवस्थीत रित्या केले आसत जाल्यार सगळ्याच जाणांक ग्रॅज्युएशन करपाची गरज ना. सगळे दोतोर आनी इंजिनियर जावचे ना. हांव परतूय सांगता तांकां तांच्यातलो टॅलंट आयडेंटिफाय करात आणि तांकां रायट वे फॉरवर्ड कितें हो वे फॉरवर्ड दाखोवपाची तुमची गरज आसा आणि ते जर तुमी दाखयले आसत जाल्यार ते करियर ऑटोमॅटिकली घडयतले. करियर घडोवपा खातीर तांकां चड उशीर लागचो ना. आणि परत सांगता हें काम पेरंट्सा कडेन जावपाचें काम न्ही, हें टिचर्सांनीच करपाचें काम आणि कंपल्सरी हें टिचर्सांनी करपाक जाय. जाल्यार आमी प्रत्येक भुरग्याचें जर फ्युचर घडयचें आसत जाल्यार हें करप हें गरजेचें आसा. रोहनान आत्ता 12वी म्हणजे ITI इक्विवलन्सी आमी ऑलरेडी ITIचें नोटिफिकेशनूय काडलो. आमी ITI 2008 पास आसत आनी ती 2 वर्सांची ITI करी जाल्यार ताका आमी 10th पास ऑलरेडी दिवपाक सुरवात केली. दॅट सर्टिफिकेट इज एक्सेप्टिंग एज अ 10th पास इन अवर ऑल गव्हर्मेंट सर्विसीस एंड इन द प्रायवेट सेक्टर ऑल्सो. एंड दोज वर द 10th पास एंड दे आर डुईंग दॅट ITI फॉर द 2 years ITI in our director of the skill development, and it is equivalent to the 12th pass. ताका वेगळे 12th पास बोर्डाच्यो पयलीं अजुनूय तितून मातशें हें आशिल्लें की तांचे म्हणलें लँग्वेज पेपर घेवन बस येता ते आमी काडून उडयले आनी वी हॅव इशूड द सर्कुलर दॅट इट शूड बी द 12th पास. म्हाका फक्त खंत एकूच आशिल्ली, हांव परत सांगतालो आनी हालीं हांव परत एकदा गोवा बोर्डाच्या चेअरमॅना कडेन उलयलो. जे पयलीं बाबडे कोण तरी जे 10वी फेल जावन उरल्या घरा कडेन कोणी 8वी शिकून उरल्या ते आयजूय बी एक्सटर्नल खंय तरी वचून बसता आणि तांकां 10वी पास जावपाक 25,000 रुपया लागता. 10वी पास जावपाक म्हणजे हांव पळयता की तो खंय तरी आतां हे कित्याक प्रश्न आयलो तें सांगता तुमच्या. आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान आमी खूब मोठ्या प्रमाणात अनएम्प्लॉयड युथाक तांकां एम्प्लॉयमेंट दिला आनी दे ऑल आर म्हणजे 10th फेल आणि ते आत्तां सगळे खंय तरी कोण तरी 8वी पास आसता, 10वी पास तेंच्या कडेन सर्टिफिकेट ना. आमी तांकां शिकपाक पयशे दिता ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनच्या वतीन. आमी सांगता तुजे एग्जामीचे पयशे तूं 10वीक बस, 12वीक बस, तू 10वी जालो जाल्यार NTS जातलो, तू 10वी पास जाल्यार तुका पुलिशेन रिजर्वेशन आहा. जाल्यार 20% रिजर्वेशन इन अवर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन फॉर ऑल द म्हणजे पुलीस, सेक्युरिटी, पुलीस जालो, परत होमगार्ड जालो, सॉरी फॉरेस्ट गार्ड जालो, फायर गार्ड जालो, ह्या सगळ्या हेतून पण ते सगळे भुरगे 10वी पास जावपाक बसपाक लागल्यात आणि तांकां खंयच्या तरी पुण्याच्या बोर्डाक बस, ह्या बोर्डाक बस 25,000च्या पेक्षा चड पयशे, थोडे सांगता 40,000 रुपया. सो हांवें बोर्डाक इन्स्ट्रक्शन दिलां की अशा पद्दतीन जे भुरगे तांकां एग्जामीक बसूंक जाय 12 तालुक्यांनी एक स्कूल एफिलिएटेड करून घे आणि त्या स्कुलांत तांच्यांनी जी बोर्डाक आमच्या बसपाक फक्त हार्डली 1,000 रुपीज इज देयर फीज. बोर्डाच्या एग्जामीक बसपाची 1,000 रुपया फीज. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम त्या भुरग्याक पुस्तकां दिवपाक आनी बाकीच्या सगळ्या हेका वी कॅन टेक द 5,000 रुपीज चार्ज. म्हणजे 6,000 रुपयान ताका तेजी 10वी पास जावपाक जाय आनी तेजी एक्सटर्नल एग्जाम ही बऱ्याच तरेचो प्रश्न आसता. सगळे कितें कोण एक्सटर्नल बसना, तो रेग्युलर स्कुलाक वचपी तो रेग्युलर वचून शिकतलो. हे प्रोविजन कोणाक आसा जो कोण तरी 25 वर्सां जाला ताका आतां 10वी पास जायन दिसता, ताका अननेसेसरी कॉस्ट थंयसर 25,000 रुपया 40,000 रुपया भरून 10वी गोवा बोर्डान तेजें प्रोविजन करचें जाल्यार त्या एक्सटर्नल बोर्डाक एग्जामीक बसपाचें. नो डावट तुमी म्हणटा तेजें प्रोविजन आसा, म्हाका खूब जाण सांगलें आसा बसना येते, पण हांव फाटले 4 वर्सां जालो फॉलोअप करता. किचकट इतको प्रोसेस आसा. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द नॉर्मल स्टुडंट टू एप्लाय एंड टू सीट फॉर द एग्जाम. म्हणून ही प्रोसिजर सुटसुटीत करची जेणे करून गोंयांत कोणूच म्हणजे 10वी फेल उरचो न्ही, त्यांनी फर्दर आपले हायर एज्युकेशन फुडें वचपा खातीर कंटिन्युअसली 10वीच्या एग्जामीक बसचो, त्यांनी 12वीच्या एग्जामीक बसचो आणि इवन दो इन फ्युचर म्हणजे ताका ग्रॅज्युएशनूय कंप्लीट करपाक जाय जाल्यार ते एक्सटर्नल प्रोविजन आसा. म्हणून कित्याक सांगलें हांवें तर आयज युथाचें भविश्य घडोवपा खातीर ताका फर्दर एड्युकेशन दिवप ही काळाची गरज आसा. म्हणून हे प्रोविजन गोवा बोर्डात जाता तितके बेगीन करचें आनी भुरग्याक हेज्या 10वी आनी 12वी पास जावपा खातीर एक बरी संद मेळटली. हांव परत एकदां म्हणजे आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन NEP इम्प्लिमेंटेशन खूब स्मूथ रित्या आनी खूब बऱ्या पद्दतीन हें इम्प्लिमेंटेशन सुरवात जालां. ताका सपोर्ट सगळ्या म्हणजे एडेड आनी ग्रँटीड एडेड आनी नॉन एडेड सगळ्यांचो सहकार्य खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांचें मेळ्ळां. ताका आजुनूय सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करचो. म्हाका दिसता NEP खूब स्मूथ रित्या इम्प्लिमेंट करपी इन्क्लुडींग द एग्जाम्स. आमी पयलीं म्हणटाले की एग्जाम्स ज्यो आसा मदींच तरी तें कन्फ्युजन आशिल्लें त्या खातीर आतां आमी इन फ्युचर म्हणजे गोवा विल बी वन ऑफ द टॉप इन एड्युकेशन सेक्टर. हांव कित्याक सांगता कारण ज्या पद्दतीन बोर्ड विल सेट द पेपर देर इज द इक्विवेलन्सी एवरीवेर इन एवरी स्कूल्स.
त्या खातीर तांचो स्टँडर्ड जो आसा एक खूब स्टँडर्ड आमी हाय करून दवरलेलो आसा आनी ताकाच लागून आमकां इन फ्युचर आमचे भुरगे जे आसा पळय एक कॉम्पिटिटीव एग्जामीक बसपा खातीर पयलीं पासूनच तयार करपाक जाय आनी ताचें प्रिपेरेशन हे गोवा बोर्डाचो पेपर सेटींग जाल्या उपरांत एक बेंचमार्क आमी सेट करतले अशें म्हाका दिसता आनी आयच्यान त्या खातीर म्हणजे आमी ज्यो बिल्डींग जस्ट कन्स्ट्रक्शन करता पळय न्ही ह्यो बिल्डींग फक्त म्हणजे आमकां आरामशीर पसून फक्त ऑफिसर काम करपा खातीर न्ही तर आमकां बिल्डींग ज्यो आसा वीच वील द फ्युचर प्लॅनिंग ऑफ द स्टुडंट्स जेका आमी म्हणटा की यूथ जो आसा हो फ्युचर रेडी जावचो आनी हील बी द प्रॉब्लेम सॉल्वर जावचो तो जो आसा म्हणजे इतक्या आमी जे म्हणटा की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी इज ऑलवेज टॉक्स अबाउट द विकसीत भारत 2047 आनी हे विकसीत भारत 2047 हांव तुमकां सांगता हांव जे पयर सेंट मेरी हायस्कुलाक हांव परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पळोवपा खातीर मुद्दामून फोंड्याच्या सेंट मेरी हायस्कुलान आशिल्लो आय एम सिटींग विथ द 8th स्टँडर्ड स्टुडंट म्हळ्यार भुरगे इतके एन्थुजिस्टीक आशिल्ले म्हणजे परीक्षा पे चर्चा हे इंटरेक्शन करता आसतना पीएमाची स्पीच आयकता आसतना भुरग्यांक आमकां फ्युचर दाखोवपाची गरज आसा आनी तें फ्युचर म्हाका दिसता टिचरांनी दाखोवचें आमकां ताका इन्स्पायर करपाची गरज आसा आमकां ताका वेगवेगळ्यो इनोवेटीव गजाली रिसर्चाच्या बाबतींत सांगपाची गजाल आसा आनी इतकें काम सरकार म्हणून आमी केलां केंद्र सरकारांनी केलां राज्य सरकारांनी केलां म्हणजे हें जर काम टिचर्सांनी तांच्या पर्यंत व्हरपाचो जर प्रयत्न करीत जाल्यार म्हाका दिसता म्हणजे आमकां खरोखरूच सांगता हांव सातत्यान विकसीत भारत 2047 कॉन्ट्रिब्यूट जावपी यूथ आमकां जाय ते फ्युचर रेडी यूथ आमकां तयार केल्ले जाय आनी ताचीच अपेक्षा गोवा बोर्ड आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान आसा हांव निश्चितच परत एकदा हांव सगळे जे आर्ट टिचरांचे विशेष करून अभिनंदन करता की तांच्यांनी खूब म्हणजे एक अभिनव संकल्पना जेंच्यांनी मांडली तांच्यांनी म्हणजे महाद्वारा पासून ती गुरुकुला पर्यंत आर्टिस्टीक व्यू सगळ्या पर्यंत त्या खातीर तांचें हांव परत एकदा खूब खूब अभिनंदन करता आनी बोर्ड चेअरमॅन भगीरथ शेट्टी आनी तेजी एंटायर टीम हांकां अभिनंदन करता आनी म्हजी दोन सोंपिता देव बरें करूं. खूप खूप देव बरें करूं सर. आता या सोहळ्याची एक याद म्हणून आमच्या सगळ्या मानेस्तांक आमी आमचे मानचिन्ह भेटयता आमचे अध्यक्ष भगीरथ बाब शेट्टी यांच्या लागीं मागता की तांणी मानारीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां या खेळाचे मानचिन्ह भेटोवचें. मानारीक पर्यटन मंत्री रोहनबाब खोटे हांकां मानचिन्ह भेटोवया. बोर्डाचे सदस्य आणि वास्कोचे आमदार दाजीबाब साळकर हांकांय बी आमी मानचिन्ह भेटयतात. तशेंच शिक्षण संचालक शैलेश बाब शेंगडे हांकांय बी आमी मानचिन्ह भेटयतात. आमी कार्यावळीच्या निमण्या खिणाक पावल्या. गोवा बोर्डाचे सचिव विद्यारथ नायक हांच्या लागीं मागता की तांणी आभाराचे उलोवप करचें. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. On behalf of the Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education, it's my honor to propose the vote of thanks on this auspicious occasion. Commemorating